casinos have occupied prime road space, footpaths and our public spaces. Even our view of the river is blocked by the huge casino hoardings and offices on the river promenade. When you enter Panjim, all you see is casino signage everywhere. So basically, आम्ही निषेध करता की ही आमची पणजे सिटी आसा ती आख्खे कझिनोन घेतल्या, ऑक्युपाय केला. ते रस्त्यार बॅरिकेडाचेर ऍडव्हर्टिजमेंट, फुटपाथाचेर त्यांनी ऑक्युपाय केला. व्हडले व्हडले सायनेजीस आसा. आम्ही सिटीन एंटर करता आसतना ते सकलाचेर दिसता. मागीर बस स्टँडाचेर आम्ही आख्खे डिवायडर त्यांनी कझिनोचे घातला. सो ही सिटी कझिनोची सिटी अशे ऍडव्हर्टिजमेंट करता, ताजेर आम्ही निषेध करता. सीसीपीन तर हे ऍडव्हर्टिजमेंटाक परमिशन दिवना, बॅरिकेडाचेर ना होर्डिंगाचेर परमिशन दिवना आनी तांकां कांयच रेव्हेन्यू येना, जाल्यार हेंकां फ्री ऍडव्हर्टिजमेंट करपाक कोणे परवानगी दिली? आणि सरकार कितें करता? आमकां एसपी ट्रॅफिकान सांगले की आम्ही परमिशन दिवना आणि ताणें सरळ सांगले, ऍटलिस्ट हांव आसा मेरेन आमी केन्ना कझिनोचे हें घेवना, ऍडव्हर्टिजमेंट घेवना आणि आमचे बॅरिकेड जे आसा ते आमकां हेड ऑफिसांतल्यान आमकां येयला. वी हॅव रिटन टू द कमिशनर विथ दीज फायंडिंग्स डिमांडिंग दॅट सिन्स द बॅरिकेड्स आर अनऑथरायज्ड अँड इलिगल दे शुड बी रिमूव्ड इमिजिएटली. आता आमकां हो प्रश्न येता, why have CCP commissioners and governments in power over the years not checked on illegal casino advertisement?